टाइम गेलो आज आमगे टाइम असो आहा की आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा म्हण प्रूव करपा खातीर आनी ते डॉक्युमेंट वीथ आमी साविकर साहेबाक मेळ्ळा की आमी मेजॉरिटी युनियन आहा आनी डॉक्युमेंट तांकां सांगला आनी आमी MOU ऑलरेडी सायन मारलो। आतां जाता तितले बेगीन आमकां एरियस मेळोंक जाय 2007 सावन। आतां मॅनेजमेंटाचे MOU सायन मारतरी MOS म्हूण मारता तो बोर्डा वयतलो, बोर्डासान मागीर गव्हर्मेंटाक वयतलो आनी मागीर परत आमी MOS म्हूण सायन मारतले आनी आमकां एरियस मेळटलो। 2017 सावन एरियस टोटल मेळटलो आमकां आनी आमी साहेबाक तेंच सांगलां की चेअरमॅना फुडें उलय आनी जाता तितले बेगीन आमकां हेजे बेनिफिटाचो एरियस आमकां पे करचो। अल्टिमेटली मेजॉरिटी मायनॉरिटी जे कितें आसा तें मॅनेजमेंटान मान्य करून घेवपाचें आनी त्या पद्दतीन मॅनेजमेंटान मुखार वचपाचें, बरोबर न्ही? तातूंत लास्टाक हातूंत जर आमी झगडी जर जायत म्हणजे म्हाजो सगळ्यांकूच हें आसा की झगडी जर जायत जाल्यार तेजो नुकसान जें आसा तें लास्टाक कामगाराचें जाता आनी कामगाराचें नुकसान करून आमकां आयच्या परिस्थितीन गोंया भितर तुमी पळयतात की गोंया भितर आमकां परवडना आनी तेका लागून खुबशे आमचे गोंयकार जे आसा ते सगळे गोवा शिपयार्डाचेर खरें म्हणजे अवलंबून आसा आनी गोवा शिपयार्ड तांकां सगळ्यांक सपोर्टूय करता। तुमचे जे डिमांड्स आसात आनी म्हाका आतां किशोर बाबान सांगलें त्या प्रमाण तुमचे जे MOU जो आसा तो आतां म्हाका दिसता एप्रुवलाक गेला न्ही तुमचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD कडेन एप्रुवलाक गेल्लो आसा। दुसरें एक युनियनान आपलें म्हणणें दिल्लें आसा। हांव खरें म्हणजे हेच्या संबंदान आयज नाल्यार फाल्यां हांव दिल्ली वतलों पूण हांव हेजे तुमच्या चेअरमॅना कडेन उलयतां मित्तला कडेन। त्याच बरोबर सुद्दां गरज जर पडली कितें आसा की म्हजें एक नॉर्मली म्हणणें आसा की एखाद्रें ऑर्गनायझेशन जर बरें चलतलें जाल्यार बरें भायल्या फोर्सिसान कोणी तातूंत इंटरफियर जावचे परस ते भितरल्या भितर जर ते सेटल जाले जाल्यार चड बरें आसता आनी ताका लागून ते मॅनेजमेंटान करपाक जाय आनी म्हणून त्या नदरेंतल्यान हांव चेअरमॅना कडेनूय उलयतां आनी तशेंच जर गरज पडली जाल्यार वयरूय तेज्या संबंदान उलोवया। पूण जे कितें मिसअंडरस्टँडींग आसा किंवा कॉम्युनिकेशन आसा कोणी बाबा इगोचो प्रश्न करून कांय प्रश्न सुटचो ना, इगो करून कांय फायदो ना। जे आसा ते फॅक्ट घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय। हे मेजॉरिटी की मायनॉरिटी मान्य करून आमकां मुखार वचपाक जाय।